नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी एका खाशेल्या कार्यावळीन. आयज काल म्हाज्या वांगडा जे गेस्ट आसात ते जे परत एक फावट सांगता की गोंय आनी गोंयचें नांव जेंच्यांनी एका वेगळ्या फावड्याचेर व्हरोन दवरिल्लें आसा अशे गेस्ट आमच्या वांगडा आसता. आयज अशेच एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जेंकां गोंयचो हास्य सम्राट आनी तांचे शो अशी तुफान गर्दी जाता आनी तुफान हास्य विनोदी अशे तांचे शो आसता. आमच्या बरोबर आसा मनोहर भाई भिंगी सर. नमस्कार भाई तुमकां. तुमकांय बी नमस्कार. भाई म्हाका एक तुमकां आतां प्रश्न विचारूंसो दिसता. आमी तुका सदांच पळयतना क्लीन शेव पळयला स्टेजीर बीन सारकें. हे लॉकडावन इफेक्ट म्हणपाक शकता तुमकां? लॉकडावन म्हणजे पळय हांवें तुका वदळ सांगता तर म्हाका प्रत्यक्ष पयलीं सांगपाक म्हणजे लॉकडावनाचो बी आतां नांव काडलें न्ही. लॉकडावनाची परिस्थिती म्हाजी पळयली कितें जालें ती तुका म्हाज्या देहा वयल्यान सगळी कळटली आनी सांगपाची गरज ना. लॉकडावन हे सगळें पळय जें कितें जालां पळय न्ही, हांवें कितें केलें तें सादें फकाणां आतां 4 दिसांनी परत जातलें दिसता. मागीर करया तें काम परत आनी 8 दीस वाडयले, परत 8 दीस वाडयले आनी वाडोवन 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 हें म्हाजें इतलें वाडलां सद्याक आतां. कळ्ळें तें तशें दवरलां आनी सद्याक कार्यक्रमूय बी ना आनी सुशेग जावन खंय स्टेजीर चडपाचें आतां सद्याक तरी चवथ जावन म्हाका दिसता डिसेंबर मेरेन म्हाका दिसता कांय हालचाली ना अशें दिसता आनी हें अशें उरलां. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जेवणाचो आतां प्रश्न आसा. लॉकडावन जाल्ल्या कारणान म्हाका एक अत्यंत उमेद खंयची जाली सांग पळोवया. आमी कितें करता नुस्तें सगळें भायलें खाता, बांगडे ताल्ले इसवण हें चालू आसता आनी त्या 2 विकाक कांयच मेळना जालें. कांयच मेळना जालें म्हणून आमची दुर्बाट जी एरिया आसा, दुर्बाट आमची गांवठी नुस्तें मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे जरगत आसता आनी कितें आमास तें सगळे पद्दतीन गेलें नुस्त्याचें हें मारप आसता. मानशेचें नुस्तें आनी फुटाण्यांचें नुस्तें हे गांवठी नुस्त्याचो आस्वाद हांवें भयंकर घेतलो. भयंकर म्हणजे इतलो की म्हाका आतां हें बाकीचें नुस्तें आहा पळय न्ही तें म्हाका नाकाच दिसता. सामकें पावरफूल गांवठी फुटाण्याचें म्हणटा तें फुटाण्याचें आमची स्पेशलिटी आनी मानशेचें आनी गांवठी पद्दतीचें टेस्टी सारकें न्ही. नो फॉर्मुली नो आयस. तात्काळ हांव वचून घेवन येतालो. दुर्बाट गेलो तें धरता तें पळयता हांव सामकें फ्रेश आसा तें घेवप आनी येवप आनी इतले पद्दतीन आमी जेवणान फॅमिली म्हजी सारकी खूश जाली की आमी ती म्हणटा म्हणपाक फॅमिली सुद्दां म्हाका अरे दुर्बाट आमी इतले रावन आपूण इतलें बरें नुस्तें काय बरें मेळटा तशेंच आमी फोंड्या वता तें हांगा हाडटा हें हाडटा तें हाडटा अशें सुद्दां प्रश्न जालो. पूण आज म्हाका बऱ्या पद्दतीन हांवें तेचोय लॉकडावना निमतान आस्वाद घेतलो. आनी पुलिशेचें सांगपाक म्हणल्यार कितें आसा लॉकडावनाच्या विशयाचेर हांव भायर पुलीस आसताले. पुलीस आतां वचपाक मेळनाशिल्लें. आमी कितें करप सकाळीं वचप संक पयलीं वचप आनी लोकांचें कितें आशिल्लें लोक काम करतना अशें धांवताले 6 ते 10 मेरेन सामकें लूट सामकी सगळें बाजार करपाक बेगीन बेगीन कित्याक मागीर पुलीस येता आनी कोण येता म्हणजे अशें दिसतालें की हो कोरोना पळय हो धाग येतलो काय म्हणून म्हाकाय दिसतालें की आतां लोक पयलीं धांवता धांक नाच जाताले बाजारांतले म्हणजे हो धाग येता कोरोना अशें सकाळीं ना तो. हय अशे पद्दतीन लोक धांवताले एवढे तेवढे. आनी मजा म्हणजे कितें हांव पळयतालो निरीक्षण म्हजें अशें ना. पुलीस डिपार्टमेंटाचे सुद्दां येताले ते. पुलीस डिपार्टमेंटाचे येतकूच कितें जातालें ते आयले की पुलीस सामकें धांवता. पुलिशी गाडी दिसली की लोक धांवताले. बरोबर. मागीर कितें जालें हांव बारीक पळयतालो अशी मजा. कॉन्स्टेबल बी आसा पळय पुलीस तेंचो चड धाक नाशिल्लो. ते होमगार्ड आहा पळय ते जिपीन बसताले मरे घडक करून सकयल देंवताले. सकयल लोक कितें आसा खाकी बाबडे पयले की धांवले न्ही ते बाबडे कांय ना. ते कॉन्स्टेबल आसा न्ही ते सुशेगाद आहा ते कशें न्ही. आनी हेंचो दरारो सामको मोठो न्ही. तेंचो धांवप सामकें ते खाकी मागीर ते बेल्ट अशे हळडुळे पळोवनाका कमरा मारले ते तितून मागीर पळोवतकच ताकाय मेळटाली बरोबर. पूण रांदपाक बीन तुमी शिकले नवीन कितें डिश बीन शिकले तुमी? रांदपाचें म्हणजे कितें आसा हें रांदपाचें तूं म्हाका नगो विचारता पळय हें रांदपाचो नगो म्हणजे तुमचो जो मूळ जो हें आसा धंदो आसा तो रांदपा कडेन संबंदीत आशिल्लो पयलीं पासून. म्हणजे आमच्या खाज्याचो धंदो मागीर परत हें गेलो सद्या कॅटरिंग धंदो जेवणा कडेन आमचो सामको लागींचो संबंद आशिल्लो. ताका लागून रांदपाक नवें शिकपा सारकें अशें कांय ना. जें कितें आशिल्लें तें आमी करून आनी शिजोवन तें खालें तें कांय दुबाव ना. भाई म्हाका एक सांगात आतां तुमकां आमी सगळे एक मिमिक्री करता आसतना पळयता किंवा स्टेजीर शो करता आसतना पळयता. ही मिमिक्रीची कला तुमचे कडेन आसा हें तुमकां पयले फावट केन्ना कळ्ळें? पयले फावट केलें म्हणजे जेन्ना हांव सेक्रेटरिएटान सचिवालयान तुमच्या प्रेस रुमान केन्नाय बसतालो तेन्ना म्हाका एक नोकरी करपाची संद म्हाका सचिवालयान थोडे तेंप मेळ्ळी. आनी त्या निमतान कितें जातालें जे मिनिस्टर्स आसा आमदार आसा ते विधानसभा जेन्ना ती थंय करताली पयलीं ओल्ड सेक्रेटरिएट आशिल्ली आनी थंय रावन हांव तांकां तें पळयतालो
आणि पळतलो कितें जालो दनपारच्या टायमार एकाक सुमार 1:15 सुमार लंच ब्रेक आसता तेन्ना हांव जेवले उपरांत प्रेस रुमांत येवन बसपी आनी प्रेस रुमांत चडशे रिपोर्टर आहा ते म्हाजे पयलीं पासूनचे फ्रेंड आनी ते म्हाका सांगताले बिंगी हेजो आवाज काडपाक जाता तेजो आवाज काडा हांवें तें उलोवन तेंका इल्लें दाखप आनी तेंकाय मातशें दिसतालें हा हो मातसो सगळ्या तेजे सारको उलयता जावंक शकता आनी हांवें मागीर तें इल्लो इल्लो करून अशें टायमपास म्हणून केलो तो असो धंदो मागीर इतलें सिरियस अशें धरून नाशिल्ले आनी तेंका तो आवाज काडून हांव दाखयतालो सचिवालयान ही गजाल 92, 93, 94 ह्या वर्सा बरें पयलीं तांचो ओके. आवाज काडप आनी मागीर कितें जालें मागीर म्हाका म्हजो आदरणीय ह्या क्षेत्रांतलो म्हणजे कलेच्या क्षेत्रांतलो म्हजो आदरणीय जाका हांव गुरू असो मानलो आदलो उपसभापती आणि गोंयचो एक प्रतिभावंत लेखक दिग्दर्शक कलाकार बाब विष्णू वाघ हांणी एक कॉम्पिटिशन स्पर्धा दवरली तातूंत कला मंदिरांत हास्य सम्राट म्हणून आनी ह्या स्पर्धेन म्हाका फोर्स केलो आनी देव रे आनी कशें कितें स्वरूप कितें आसतलें तें मागीर तुका कळटलें म्हाका तूं देव मारो आनी तूं जें कितें मला नॅचरल करता पळय तें म्हाका थंय करपाचें कांय व्हडलेशें हें करूं नाका तुका कितें दिसता तें कर पूण कितें हें दिसूं जायना कित्याक ताका सहज दिसपाक जाय तूं करता तें हांगा उलयता आनी बरें म्हणलें हांवें 2-3 नांवां सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमी कितें मिमिक्री म्हणटकच हे बाकीचे हिरोचो बी आवाज काडपाची भानगडी हांव पडलो ना हे गोंयचे म्हणजे पॉलिटिशियन आहा ते आमचे लोकल जे पॉलिटिशियन एक 2 जाण आसा तांचे म्हणजे आवाज काडून पळोवया जाता लोकांचो उपाट प्रतिसाद म्हाका मेळ्ळो की जावपाक शकता आनी थंय म्हाका त्या कॉम्पिटिशनाक पयलें इनाम मेळ्ळें पयलें इनाम फावो जालें आनी थंयच्यान जे मागीर हांवें वेवसायीक अशें म्हणजे तशें रंगभुमीचेर अशें इल्लें पावल दवरलें म्हणजे ते म्हजो मित्र लोकमताचो संपादक आदरणीय राजू नायक आनी त्या वेळार पत्रकार तेजो वांगडी बाब सुशांत कोगाकर आनी एक रंगोत्सव म्हणून एक संस्था काडली आनी ह्या संस्थे मार्फत गोंयांत वेगवेगळे कार्यक्रम जाताले आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान तांणी मनोरंजना खातीर म्हाका एक अर्दवर सुमार म्हाका ते स्टेजीचेर परफॉर्म करपाक चान्स दिताले आनी तो चान्स दिले उपरांत एक हांवें वेगवेगळी म्हाजी हांगा जी कला आसा आवाज ते हांवें सादर केले लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी थंय म्हाका वेवसायीक त्या कलेक म्हाका स्वरूप मेळ्ळें आनी हे म्हाजे मेन तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाजे कडेन ही कला सादर जावपाक शकता मिमिक्री जावपाक शकता अशें म्हाका त्या वेळार कळ्ळें आनी जेन्ना ते सामके लोकांनी मानून घेतलें गोंयच्या तेन्ना सामको ठाम रावलो हांव की हांव कितें तरी वेगळे पद्दतीन लोकांक तें मनोरंजन करपाक शकता तांचें आयुश्य वाडोवपा खातीर थोडोसो म्हजो प्रयत्न आसपाक शकता कारण आसले उपरांत लोकांक बरेच तुका रिस्पॉन्स लोकांक रिस्पॉन्स मेळटा लोकांकूय एक व्यायाम कशी मेळटाली शरिराक बॉडी ताका लागून लोकूय खूश जाताले आनी त्या वेळार हांवें ती कला आसा ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला आनी तेन्ना म्हाका तें जाणवलें. तुम्ही म्हळें की पयलो शो तुमी कला मंदिरान केलो आणि जाय ते कला मंदिराची कॅपॅसिटी 800+ आसताली. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे जालें कितें ज्या मनशाची हांवें मिमिक्री थंय केली ती व्यक्ती थंय आशिल्ली. कोणाची आशिल्ली? आणि तो गोंय राज्याचो आदरणीय आदलो मुख्यमंत्री आणि सध्याचो फोंडे मतदारसंघाचो विद्यमान आमदार भौमानेस्त रवी नायक हे त्या वेळार थंय चीफ गेस्ट म्हणून बक्षीस वितरणाक उपस्थित रावपाचे आशिल्ले आनी त्या निमतान ते सभाघरांत येवन बसलेले आनी त्या आमी ताका पात्रांव म्हणटा फोंड्या आनी त्या पात्रांवाची मिमिक्री हांवें त्या वेळार केली आनी ती मिमिक्री करतना लोकांचो इतलो उपाट म्हाका प्रतिसाद लाभलो कारण ताजे मुखार ताजी मिमिक्री हांव करता हेजें म्हाका मनाक म्हाका समाधान तें जालें. लोकांनी प्रत्येक शब्दान शब्द लोकांनी म्हाका इतलो रिस्पॉन्स दिलो आनी त्या वेळार ते परीक्षक म्हणजे त्या बरे परीक्षक आशिल्ले सामके आनी विजय कदम हो सिने अभिनेतो तो एक परीक्षक आशिल्लो आनी ताका म्हाज्या भाशे वयल्यान लोकांच्या रिस्पॉन्सा वयल्यान ताका कळ्ळें की हो कितें तरी वेगळें कितें करपाक सोदता आनी लोकांक तें मानवता म्हणून आनी त्या वेळार रवी नायकाच्या मुखार रवी नायकाची मिमिक्री करपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी तेणें बरें खेळाडू वृत्तीन ती घेतली आनी हांवें बरे पद्दतीन तें परफॉर्म केलें आनी जेन्ना बक्षीस वितरण जालें त्या वेळार रवी साहेब पात्रांव जेन्ना पात्रांव उलोवपाक लायले निवेदकान अनावन्स केलो गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकानी उलयची तेन्ना पळय तो जे तेणें स्टार्ट केली उलोवपाक तेन्ना प्रत्येक शब्दाक ताका म्हजो उगडास येवपाक लागलो आनी हांसपाक लागलो ताका आनी हांसपाक लागलो तो तेजी टिपिकल उतरां आसतालीं थोडी आसा जावं आनी कितें ते जेन्ना तो म्हणटालो लोकांचोय रिस्पॉन्स म्हाजो ताका उगडास आयलो हांवें आत्तां कार्यक्रम केलो तसोच पात्रांव उलयता मरे येता म्हणून आनी थंय म्हाजें सामकें बक्षिसाचें सामकें ठाम जालें की म्हाका पयलो पुरस्कार मेळटा हें म्हाका मनांतल्यान म्हाका कळ्ळें आनी इतलो रवी साहेबाले तुका तेणें बरे पद्दतीन तें हें केलें आनी त्या वेळार रवी साहेब थंय आशिल्लो आनी तेंचे उपस्थित आनी असंख्य लोकां पयलेंच कॉम्पिटिशन तें ताका लागून लोक भरपूर रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी थंय जेन्ना हो म्हाका मुकूट म्हाज्या माथ्यार चडयलो हास्य सम्राटाचो
तेन्ना अत्यंत मन म्हाजें खोशी जालें. हांव नको की म्हाजे कडेन ही भितरली कला, इतली कला आसा हें म्हाका सुद्दां त्या वेळार कळनासलें. बरोबर. भाई जेन्ना तुमी पयल्याच फावट रवी नायक सराच्या फुड्यान तुमी जेन्ना प्रेजेंट केले, ताजे प्रोग्राम सोंपल्या नंतर ते येवन मेळ्ळे तुका आनी कितें म्हळें मेळ्ळे जाल्यार? मेळ्ळे म्हणजे ताणें म्हटलें की हो म्हणजे पात्रांवाचे तोंड लँग्वेजीन तुमकां मुद्दम सांगूं सोदता की म्हाका म्हाका तुकाय म्हाका तसोच आवाजान हांव उलयलो जाय असो दिसता. नक्की पर्सनली नक्की. की हो मालो तांकां सांगलो बाकीचे विष्णू वाळे कोण जे आसता परीक्षा हो मालो भिंगी. तो भिंगी माल कितें आसा आपणा माल सेक्रेटरी तो सचिवालय आशिल्लो त्याच बराबर माल बाजारान हेवटेवटे फोडे भोंवतना माल केन्ना मार्केटान ते दिश्टी पडटा नुस्तें घेता भाजी घेता. पूण तेजे कडेन असली कला आमकां खबर ना माल. तेजे कडेन पळय जी कला आसा ते पोटांतल्यान तेणे म्हणजे की सादर केल्लें आसा आनी उबे म्हाजे केले माल ते केले आनी सगळे तरेचे माल तेणे करून आज माल ताका पयलो पुरस्कार माल ताका मेळ्ळो. आपण धरूंक सुद्दां ना म्हणला आमी भिंगी असो आमच्या वांगडा आसता निर्दिश्ट कार्यकर्ते भोंवता येता नाटकां कितें केन्ना करता आयकता पूण हे असलें करता म्हूण आमकां खबर ना माल. बरें गजाल तुवें माल बरें केलें. आतां कितें आसा अमिताभ तेंचे माल आमी विक्री कोणी करता. आमचे मुखार करपा जाय न्हू माल ते सगळे तरेचे. ते सगळे लोकांचे पळोवन माल तुजें पळय कितें केलां तेजी पावती तुका लोकांनी दिल्ली आसा. भिवपा गरज ना फुडें वच माल. म्हाजें कांय ऑब्जेक्शन ना माल. कोणाक तरी करपाकूच जाय माल. तूं आमचें करता करूं आमचो मनीस तूं काय भिवपा गरज ना. फुडें वच माल. आनी तें जेन्ना म्हाका तेगलो असो पाठिंबो मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो. ओके. म्हाका दिसता आजून पर्यंतचो तुमी केल्लो जो फेवरेट सगळ्यांक आवडपी असो जो कॅरेक्टर आसा तो म्हळ्यार आदले PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांची खास करून खुबशी शैली आसा जी तुमी स्टेजीर करतना आमकां दिश्टी पडटा. हे ऑब्जर्वेशन कशें कितें आशिल्लें? ऑब्झर्वेशन जाता कितें आमच्या मुडके मतदारसंघाचो आमचो आमदार तो आनी हांव मुडके मतदारसंघान आशिल्ल्या कारणान ताचे कडेन कॉन्टॅक्ट येवप वचप आमचें चड जातालें. म्हणजे समाज कार्य करतना किंवा आनी खंयचे सांस्कृतीक कार्यक्रम करतना आमगेलें येवप वचप चड जाल्ल्या कारणान तेजें निरीक्षण करपाची संद म्हाका चड मेळटाली. लागींच्यान पळोवपाची ताका संद मेळटाली. आनी लागींच्यान संद मेळटकूच तो तेगेली उतरां तेजे तो कसो उलयता कसो चलता हें हांव लागींच्यान पळयतालो आनी तें लागींच्यान पळयतना म्हाका व्हडलोसो त्रास जावना ताची मिमिक्री करपाक. आतां तो जें कितें उलयता तें उलयता कितें जाता ते कार्यकर्ते म्हागेले चड आसपाक जाता कित्याक तेंच्यांनी ताका लागीं पळयल्लो आसा. आतां जेन्ना हांव कोणी जे मिमिक्री करता किंवा फोंडे करता फोंडेकर दोन लोकांक ते चड आसपाक जाता कित्याक ते टिपिकल 80-90% लोकांक तें तसोच उलयता तो असो लागींच्यान तेंच्यांनी स्वता पळयल्लो आसता म्हणटकूच तें जातालें तेंका ते चड आसपाक जाता किंवा चड मानवताले. आनी अशे पद्दतीन हांव तेगेलो बारीकसाण सगळी घेतालो चलता ती पद्दत घेतालो. तेगेली उतरां चड उतार जी आसा एक एक शब्द तो असो स्लो घेता एक अकस्मात वाडयता. अकस्मात तेगेली चलपाची एक स्टायल आसा. मागीर मदीं तो मायम आसता तेजो आवाज नासता पूण तो एक्शनीन कितें तरी दाखयता. पूण हें सगळें हांवें लागींच्यान तेगेलें पळोवतकूच हांव मागीर तें बसतां आनी म्हाज्या पद्दतीन तें फ्रेम करता. आनी हांव असो एक आर्टिस्ट म्हाका सांगना दिसता केन्नाच प्रिपरेशन म्हणून अशें तें बसोन फाल्यां हांव हें उलयतलो तें हांगा हांव गेल्या उपरांत तें तशें करतलो अशें म्हजें केन्ना आसना. थंय जें कितें आसा समय सुजकता जी आसा थंय जें म्हाका कितें दिसता तें हांव तात्काळ थंयच सादर करता. पूण तें लोकांक आवडटा. हांव जर तें बाय करून येयलो आनी तें जर उलोवपाक थंय गेलो आतां म्हापसा प्रोग्राम आसा म्हापसा प्रोग्राम करतना कितें जाता हांव तें पळयता बाबा थंय कितें जाय पळय तें पळयता आनी त्या पद्दतीन हांव तेगेली आतां जेन्ना हांव ते शोले सायडीक गेलो मांद्रेकाराक पळयलो हे सायडीक आयलो फातोर्डा आयलो विजयाक पळयलो विजयाची केली. पूण अशें प्रत्येक वेळी त्या लोकांक जें कितें मानवता त्या पद्दतीन हांव तें करता. आनी आतां मेरेन म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा त्या बद्दल हांव तियात्रान हातूंत तातूंत खूब म्हणजे खूब म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी ही सगळें श्रेय जें आसा तें हांव म्हाका हे जे आमचे पळोवपी जे आसा तांकां दिता. दुसरे फावट कॅथलीक भावांकूय हांव चड दिता कारण तियात्राच्या उद्देशी हांव खूब कडेन संवसारांत भोंवलो. तांणी जी बरोबर. म्हाका न्ही म्हाका तांणी ताजे बद्दल विचारपाक जाय आशिल्लें. तियात्रान आमी पळयलें एक आदले मुख्यमंत्र्याची एक छवी कशी तुमी एक प्रेजेंट करताले आनी तो रोल तुमचे कडेन कसो कितें आयलो आनी तो जेन्ना जगभर तुमी पावयलो तेदे वेळार तुमकां रिस्पॉन्स आनी लोकांचो आशिर्वाद कसो कितें मेळ्ळो? रिस्पॉन्स म्हणजे कितें जालें जेन्ना पयलोच जेन्ना एक ज्वलंत विशयाचेर ताणें तें तियात्र पळयलें महानंद मनीस बसयता न्हू ह्या तियात्रान ताणें एक ताका मिनिस्टराचो कॅरेक्टर करपी कोण तरी जाय आसलो आनी तो वेळार कितें आशिल्लें जेन्ना तें प्रसंग घडलेलो त्या वेळार आमचो पात्रांव आमचे फुडेचो रवी नायक हो होम मिनिस्टर आशिल्लो
आनी होम मिनिस्टराचो रोल करपी कोण तरी तांकां जाय आसलो. पूण एक दीस हांवें मिमिक्री केल्ली मडगांव BPS क्लबान. थंय तो डायरेक्टर आयल्लो टोटवानी डायस म्हणून, आनी तो आयल्ल्या कारणान ताका आतां रवीचो रोल कोण करतलो पातळालो तकली लायली की अमूक एका भुरग्याक मिमिक्री केल्ली आनी तो फोंडेचो भुरगो, ताका कसो तरी धरपाचो. ताजो मित्र फ्रेंड एक संदीप आंबे म्हणून कॉमेडियन तो तियात्राचो, तो आनी ते दोगूय म्हाका सोदीत फोंडे पावले. हांवें हे व्यक्तीक केन्ना पळोवंकूय ना आनी ताणें म्हाका पळोवना. फक्त त्या डायरेक्टरान म्हाका पळयल्लो, पूण सारको असो न्ही, हय दिसता मातसो पळयलो. आनी हांवें मिमिक्री प्रोग्राम केलो, गेलो फोन केलो आनी फोन करून ते म्हाका फोंड सोदपाक आयले. ताणें म्हाका सांगलें अशें अशें आसा, तियात्र आसा, तूं रवीचो रोल करपाक शकता. आनी दुसरी गजाल कितें, हांव फक्त मिमिक्री आर्टिस्ट न्ही, हांव नाटकान काम करपी. नाटकान काम करपी म्हणटकूच स्टेजीचेर म्हाका कॉन्फिडन्स फूल आशिल्लें. आनी मिमिक्री वेगळी आनी नाटकान काम करप वेगळें. कळ्ळें? ते म्हणजे दुसऱ्याक धरून दुसरो जो कलाकार जो आसा तेकाय सांबाळून घेवन ताणें तें करचें पडटा. ही म्हाका अनुभव आशिल्लो. तियात्र हांवें केन्ना करना, पूण ते म्हाका म्हणपालें तुवें जर तो अरविंद हेकाचो रोल होम मिनिस्टराचो जाल्यार म्हाका सामकें आमगे तियात्र मातसो चड उंची काडपाक शकता. आमी पळोवया कशें कितें. हांव येता म्हणलें रिहर्सलीक आनी मागीर त्या पद्दतीन हांव रिहर्सलीक गेलो बाणावले. आनी थंय रिहर्सलीक पळयलें हांवें तेंगेले आर्टिस्ट तेंचे पद्दतीन बरें आशिल्ले ते सगळे. आनी एक होम मिनिस्टराचो रोल हांवें केलो. आनी म्हाका वचपाक जालें म्हणजे मेन म्हणजे कितें, तेजो होम मिनिस्टर पयलोच शो आमी 2009 8 ऑगस्टाक कला मंदिरान केलो फोंड्या. मानन मनीस आशिल्लो, कित्याक तो प्रसंग मानन तो आमी फोंडेचो आशिल्ल्या कारणान पयलो शो तेणें फोंड्या दवरलो. आनी त्या हेका इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी जेन्ना एक प्रसंग आसा त्या तियात्रान होम मिनिस्टर सगळ्या API मागीर तुका आपले एसपी हेची मिटींग घेता, म्हणजे हे जे खून जाला जावं कितें जाला तेजे अहवाल मागता, तो कितें रिपोर्ट मागता, बाबा कितें चलना, खंय कितें चलना, कशें कितें जावपाक जाय. हे जेन्ना एक प्रसंग दाखयलो तेणें आनी रवी थंय उलयता भितर होम मिनिस्टर, आनी लोकांनी पळय तेणें बरें कॅबिन बी दाखयलें तेणें. आनी तातूंतल्यान तेणें हांव जो फक्त उलयलो, हांव स्टेजीर भायर सरलोच ना, हांवें फक्त आवाज काडून हांव उलयलो तेन्ना लोकांनी त्या आवाजाक इतलो रिस्पॉन्स दिलो. फूल थिएटर भरलेलें. आनी जेन्ना रिस्पॉन्स दिलो डायरेक्टर सारको खूश जालो. भाई पूण आतां जेन्ना तुमी स्टेजीर शो करता, तियात्रांनी शो करता, लोकांचो आशिर्वाद मेळटा, कशें दिसता तुमकां? कारण तुमी एज अ फायनस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, एक एंटरटेनर म्हणून आयज गोंयान वळखले वता, एक लोकांचो आशिर्वाद मेळटा, कशें कितें दिसता तुमकां? सद्याच्या हाजेर म्हणजे कितें, हांव जेन्ना आतां स्टेजीचेर येता तेन्ना लोकांक आतां कळटा की प्रयत्न करता की मॅक्झिमम की म्हाका आतां तियात्रान दुसरो रोल दिया, पयलीं मिनिस्टराचो दिया, म्हणजे म्हाकाय करपाची एक उमेद आसता भितर, लोकांक दाखोवपाची आसता. पूण जाता कितें, थोडे अशे पर्टिक्युलर थोडेच जे रोल आसा, जे कॅरेक्टर आसा तेंकां अख्खे गोंयभर लोक वळखता, त्या रोलाक मातशें चड रिस्पॉन्स आसता. आनी लोकांची दिसता आतां सीएमाचो सुद्दां रोल करपाची, ते म्हाका सांगता तूं ट्राय बेगी तूं कर म्हणटा तो रोल म्हणटा. करपाची इच्छा म्हाजी आसा सीएमाचो रोल करपाची. हांवें पळयला ताजे उतरां, ताजो टोन, ताजो थोडोसो एक वेगळे पद्दतीचो टोन आहा तेका. एकूच कोंकणी म्हणजे कोंकणी अशी हेची ना तेगेली ती, पूण मदीं मातशी मराठी स्वताचे आसा, मातसो हे आसता, वयर सगळे तो म्हाका उलोवपाक चडशी उमेद आसा. आनी ताजी ते बोट आनी ती पद्दत आनी तो उलोवप म्हणजे ताजें कशें सीएमाचें आमच्या कंटिन्युअस उलयता पळय तो, कंटिन्युअस पॉयंट फूल स्टॉप ना तेका, खंय फूल स्टॉप दिवपाक तेन्ना दितलो तो. जाल्यार हे बाकीचे आमचे सगळे म्हणजे थोडे एक गॅप घेता मातशें, आनी गॅप घेता म्हणजे तांकां जेवाकूय मातसो सकाळी मेळटा भितर. हो तसो ना, एकदां स्टार्ट जाली पात्रांव की तो आपलो सीएम कंटिन्युअस उलयता. तें ताजें घेवप, तें म्हाका पळोवपाक जाय, तें म्हाका निरीक्षण करपाक जाय. भाई मॅडम वेळ सारको कमी आसा. हांव एक दोन फक्त आवाज तुमचे कडल्यान आयकपाक जाय अशी विनंती करता, जर तुमी अलाव करीत जाल्यार. अलाव करीत जाल्यार म्हणजे म्हाका एक उमेद आसा कितें जाणा, म्हजो मित्र जो आसा पळय सद्या विनय तेंडुलकर, हय हय, तेका एक हाड आसा. आनी त्या हाडाचो उपयोग कितें तरी जावचो, वाडयला हांवें पळय न्ही, तेजो कितें तरी उपयोग जावचो, तेजी एक काडपाची म्हाका एक उमेद आसा. नक्की भाई, नक्की. हय, कित्याक हो सादारणसो विनय सुळसुळीत आसो, हांवें केन्नाच करून त्या लोकांक कितलोसो हें जायना. हें आतां पळय म्हाजो ताणें ड्रेस हें पळयला, लूक आसा पळय तो सादारण तेजे सारको आहा, म्हणजे तो एक फायदो जावपाक शकता म्हाका. नक्की तो एक काडपाक शकता. नक्की. प्रेझेंटींग विनय तेंडुलकर तुमच्या मुखार. आमचो राज्यसभेचो खासदार आदरणीय विनय तेंडुलकर, ताची एक आवाज काडपाचो प्रयत्न करता. विनय तेंडुलकर. सादारणशें आयची जर वातावरण जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की हे लॉकडावन जे आसा, हे लॉकडावनान सादारण आमी त्रासांनी पडलेले आसा. कित्याक त्रासांनी पडल्या की उलाढाल जी आसा
ती उलाढाल कंप्लीट बंद जाल्ली आसा आनी तांची फावराड जाल्ली. कोणाची काँग्रेसीची पयली कोण आसा तांची फावराड जाल्ली आसा. कारण लॉकडाऊन जालें म्हणटकूच वेव्हार ठप्प जालो, चलन बंद जालें. अशे पद्दतीचो केन्ना कोणाचेर अपघात हो घडत हे सांगूंक जायना. पूण म्हाका सांगन दिसता हे लॉकडाऊन जाल्ल्यामुळे आमचे जे सगळे लोक जे आसा आज सादारणसो भायर तुका कावळो दिसनाशिल्लो. आज कावळे भोंवपाक लागले. दर्याचेर सामकी घाण आसताली, आज ती घाण सगळी निवळ जावन सामको मोदी सरकारा भशेन ती निवळ जाल्ली. आणि आमी कितें करताले हे सगळे लोक तेवटेन तेवटेन पळोवन लोक वायन बंद जाली शॉपां. लोकांक भरपूर आमच्या फ्रेंड सर्कलाक किंवा म्हाजे बरे म्हाका आमचे कोण आसा पळय तांकां गांवचे लोक त्रास जाताले. पूण जालें कितें सांग पळोवया, जे आयुश्यान केन्नाच उर्राकाक दर नाशिल्लो आज उर्राक लोक मोठ्या प्रमाणात वचून घर वचून घेवन येवं लागले तांच्या. त्यांचो धंदो केन्नाच उर्राकाचो इतलो फुलो नाशिल्लो न्ही, इतलो फुल्लो. सादारण 50-55 रुपयाची बाटली 120 जाली. म्हणजे ह्या लॉकडाऊना खातीर आमचो जो खरो निजाचो धंदो आसा पळय तो वयर सरलेलो आसा, ताका दर्जो मेळ्ळो. आनी आज म्हाका सांगन दिसता लॉकडाऊनाक आमकां सगळ्या लोकांनी सहकार्य केल्लें आसा. आज अशे लोक आज सादारणशे 3 तारखेक जाले न्ही, 4 तारखेक मेकळे जाले म्हणजे लोक पळय अशे धांवन सुटल्या रस्त्यार जणू काय हे केन्ना भायरूच सरत आशिल्ले. तेवटेन तेवटेन धांवता गाडयो घेवन उमेदशी जाली तांकां, मेकळेच जाली. तशें न करता तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केलं, ह्यान फुडें सहकार्य करतले अशी आशा व्यक्त करता. आनी म्हजो आवाज जो आसा सगळे मेरेन पावपाचो प्रयत्न हे बिंगीन केल्लो आसा. बिंगी एक बरो कलाकार, हांव चडशे सगळे मेन्शन करिना तेजे, पूण बरो बिंगी आनी म्हजे सहकार्यान तो दिसा आसता तेन्ना हांवूय ताका बिंगीक ताच्या फुडल्या कार्यक्रमाच्या निमतान ताका शुभेच्छा दिता. सचिन बाबान ताका संद दिली, ताका लागून हांव सचिनाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी सोंपयता. सुंदर सर. एक गोष्ट की आता समजा दोळ्या धापून जर हो आवाज आयकलो न्ही कोणाकच दिसचें ना सर, खरी गजाल की विनय तेंडुलकर उलयता अशेंच दिसतलें सर. आनी एक आवाज तुमचे कडल्यान आयकपाक जाय जो तुमी सगळ्यान पयलीं स्टेजीर काडलेलो, तो म्हळ्यार आदले आमचे मुख्यमंत्री रवी नाईक हांचो. आता त्या पत्राचो आवाज करतना म्हाका एक अभिमान आसा आनी त्या व्यक्ती बद्दल म्हाका आदर आसा. त्या आदरणीय भुवनेश्वर रवी नाईकांचो आवाज तुमचे आसा ते आज सगळे तरेचे हो जो कोरोना जाल्लो आसा, कोरोना म्हटल्यार कितें हे लोकांक खबर आसा, हे खबर आसपाक जाय. कोरोना म्हणजे कितें, वायट कांयच करप ना असो तेजो अर्थ. करप ना म्हणजे कितें, घरान पडले म्हणजे आनी कितें करता, 1.5 म्हयनो आनी कितें करतले. कोरोना करप ना कितें करता हे बराबर न्हय. हेजे अभ्यास जावपाक जाय, हेजी स्टडी जावपाक जाय, सगळे तरेचे लोकांचे हे घेवन फुडें वचपाक जाय. आज हा म्हाजे सारके मनशाक लोकांक जेवण एक ते दिवंकूच जाय, पूण जे आरोग्या खातीर कितें जाय, हांवें सॅनिटायझर वाटले, तोंडां बांदपाची मास्क वाटली, कित्याक सदां बोब मारता रे हेजी तोंड तरी बंद करूया म्हणून ते हे वाटले मास्क वाटले. पूण ते फोडून सुद्दां हे उलयले मरे लोक. खबर ना किती बाबतीत दुयेंत येतले उडगरी स्टेज थंय सुद्दां सांगलें हिंदीत. हांवें कोणा तरी सांगलें मरे पळय, हाथ क्या करने का, हाथ देने का नहीं, नमस्कार करने का, जुड़ने का. ऐसा किया नमस्कार पावलो, वो हाथ धोने का पहले क्या करने, सभी नळ मिळून धोने का, हाथ देने का नहीं, नमस्कार करने का. हे सगळ्या लोकांक सांगलेलें आसा. आनी आज ज्या पद्दतीन हो सगळें चल्लां ते बराबर न्हय, बराबर न्हय. लोकांनी काळजी घेवपाक जाय. आनी अख्खे संवसारांत जरी कोरोना लोकांक त्रास करपाक लागलो, गोंयांत जावचो ना. कारण गोंय हे देवाची भुमी आसा, सगळे देवाचे वाठार आसा, सगळे तरेचे लोक देव, 33 कोटी देव मरे आमचे, सादी गजाल आसा. आनी सगळे चडशे आमच्या हांगा सगळे आसा
सगळी गोंयांत आसा आनी चड फोंड्या आसा देव. तेन्ना आमकां एक कसलीच बालिकार जावपाची ना. आमी ज्या पद्दतीन काम करतले, ज्या पद्दतीन आमी वागतले, त्या पद्दतीन आमकां निसर्ग सगळे आमकां हेल्प करतलो हें कळपाक जाय. आनी आयचे अशे तरेचे लोकांचे हे फुडाकार जो आसा, कोरोना पळय जो आसा तो करपाक जाय. आज कोरोना जाल्ल्या कारणान कितें जालें, बायल भुरगीं लोकांक खबर ना, बापूय येता तेन्ना भुरगीं न्हिदता, बापूय कामाक वयता तेन्ना तें उठता, हें बराबर ना. आज सगळी फॅमिली एक कडेन रावली, सगळे एक कडेन रांदले. केन्नाच आयुश्यान कोणें तें ताटाक घासूना आनी ती भाजी हे करूना. बायलांनी तांकां शिक्षा दिली मरे. बायलांनी तांकां शिक्षा दिवन तांकां रातभर कातपाक लायला थोड्यांक. ते कातून कातून तांकां हात सुद्दां जळ्ळेले आसात. जावपाक जाय. बायलांनूच काम करप. तुम्ही केन्ना करतले? तुम्ही देवाक सुद्दां वायट दिसलें. कोरोना दिले घोवा हांकां कामाक लायलो, गोश्टी करूंक लायलो. बायलेचेर सद्दां उलटो बायलांचेर टेन्शन जाता. बायलांक त्रास जाताले. तेंचे त्रास जावपाक जायना, उणें जावं जाय म्हणून तुमी शिक्षा दिल्ली आसा. आनी सगळे तरेचें काम करून केन्ना आयदनां, केन्ना कपडे, केन्ना कांय पळोवना. जा वॉशिंग मशिनान धुयत राव, काड 2-3 फावटी धुवन काड. कामाक लायले. तांकां अशें जालें देवा केन्ना कोरोना सोंपा आनी भायर वचूं. मागीर चड हाती मेळटा म्हणून. तशें न्हय तें, तशें न्हय. हाती मेळना म्हणजे कितें करता परत येवपा ना. झालं की सांग जेवण भायर ना. गेले भायर कामाक जेवण ना भायर परत घासचें पडलें. हे केन्ना कितें सोंपत. आज प्रुडंट मिडिया आसा लोक रावता बाबा. कितें करता ओपन बटन ऑन करता थंय अप्रमोद मरे. वयता थंय प्रमोद. कितें आमी ना रे आमी कितें घेताले तेगेलें घेता. तेच लोकांचे आसा कोरोना आदी आमी मागता इतले लोक मुक्त जावचे. बरे पद्दतीन आमकां आरोग्य आयुश्य आमकां मेळचें. तरेचे लोकांचे पद्दतीन सगळे सांबाळ करपाक जाय, विचार करपाक जाय. आनी सरकार जो आसा तो फुडें वचपाक जाय. कोरोना सारको फुडें वचपाक जाय. आतां हें जालें कांय ना, सगळें जालें बंद. डिसेंबर मे कांय ना अशें दिसता. ना रे ताका सुद्दां पटलें, ताका कळटा ताका खबर आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक मागता कोरोनाचो हे महाभयंकर रोग जो आसा तो पयस जावचो. जातलो अशी आशा आसा. कोरोना मुक्त जालो अशें म्हणटा पूण त्या बरोबर ते गेटी ओपन करूं गेटी ओपन केल्यो धपक्याक दाखयतले कितें हें कळपाक जाय. गेटी बंद केल्ली आसा पळय तश्योच बंद केल्ली आसा पळय तश्यो दवरप, त्यो सोडप ना. भाजी ना अरे भाजी आमकां गांवठी ना रे भाजी भाजी जाय तेच भाजयो जाय तुमकां खावपाक. हा हेवटेन जावता त्यो हेवटेन जावता त्यो भाजयो खाय मरे गांवठी भाजयो खाय. सगळें देवाक दिल्लें आसा. त्या भुमी कडेन सगळें दिल्लें आसा. तेन्ना सगळ्या लोकांचे बरे पद्दतीन कोरोना वयचो परत येवचो न्हय आनी गोवाकूय हांकां बाबड्यांक त्रासांनी उडोवचें न्हय हें हांव मागता. देव बरें करूं सर. एक सोशल मॅसेज हे एकट्यातल्यानूय सरान आमकां बऱ्या पैकी दिलें आसा. भाई म्हाका दिसता तुमचे शोज पळोवपाक गर्दी जातात आनीकूय गर्दी जावपाक जाय. आनी तुमी वेळ काडलो आनी आमच्या ह्या गजाली कार्यावळीन तुमी आयले उलयले आमचे कडेन ह्या वेळार. म्हाका इतलेंच मागोशें दिसता की कोरोना खरेंच पयस वचो. आमकां सगळ्यांक बरे भशेन भायर येवन तुमकां परत एक फावट स्टेजीर आमकां पळोवपाक जाय जाता तितले बेग्यान. थँक्यू भाई. देव बरें करूं तुमी आयले आनी उलयले ताच्या बद्दल. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण म्हाका तुमी संद दिली. आनी सचिन बाब म्हणटकूच हांव कितें करता आनी वेळ करिना. तेगेली ती तात्काळ स्कीम तो सांजे जर कितें रिकोर्ड तो सकाळीं म्हाका रोखडो फोन करता अर्द वरा भितर तेगेलें सगळें नाटक केन्ना 8 दीस पयलीं केन्ना ना तेगेलें म्हणून तेका ते तात्काळ स्किमींग तेगे अशीच तात्काळ करची. तुमी म्हाका संद दिली तुका लागून हांव मना पासून प्रुडंट मिडियाचे आनी तुमचे मना पासून आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे जे पळोवपी आसा तांकांय बरें आरोग्य आयुश्य हांव आवडटा. तुमकां सगळ्यांचो निरोप. देव बरें करूं भाई. थँक्यू वेरी मच. पळयत रावात प्रुडंट.